आता ही मासा कल्लयली की तितून आपुणूच उदक सुट्टा. कांदो घालया, मिरसांग घालया, ओली कोथमीर घालया, हळद थोडी 1 टीस्पून, आमटाणीचे उदक थोडे, गरम मसालो 2 टीस्पून आणि तांबडे मिरसांगेचो पावडर थोडो 1/2 टीस्पून. तांदळाचें पीठ घालता आणि रवो घालया, रवो 2 ते 3 टीस्पून. आता हे सगळे जितले आमचे मिश्रण आसा तितल्या अंदाजान आमी मीठ घालपाचें. कित्याक तिसऱ्यांक आमच्या पयलींच मीठ आसता, खारट आसता मातश्यो तिसऱ्यो. तेल तापपा जाय मातशें, डांगर आमी सोडचे पयलीं. ते आतां एक एक करून अशें आमी तेलान सोडया. आणि परत 1-2 मिनटं दुसऱ्या सायडीन भाजपाची. आता आमी ते प्लेटीन काडून घेवया. तो गरम गरम कुरकुरीत तुम्ही साईड डिश म्हणूनही खावपाक शकता आणि पार्टी स्टार्टरही म्हणून तुम्ही सर्व करपाक शकता. Ba ba